ही पायपां हाडून आतां 15 दीस जाले आनी हे खंय तरी आमकां कळोन येयला की ही पायपलायन आहा पळय ही डॅमेज जाल्या आनी ही आतां परत पायपलायन ही करपाचें हे खंय तरी हें आसा. सो हांव मागता की काणकोण ऑथॉरिटी कडेन की हांव कोणूय आसूं ही पायपां आहा पळय ही डॅमेज हें आसा पळय ही खंय तरी धोक्यात आहा. कारण की हांगासून लोक येता वयता आनी तुमी पळोवंक शकता एक पायप थंय रस्त्यार आहा आनी हे घडाघड देंवले काय ना यो वयता पळय रस्त्यार पळय हांकां खंय तरी धोका आहा. सो हांव मागता ही PWD जावं खंयची ऑथॉरिटी जावं कोणूय आसूं हेंच्यांनी पयले पायपां पळय ही जाग्यार घालपाक जाय. ही फाल्यां कोणाक जीव कोणाचो वचोंक उपकारना. हे म्हाजो एक हें आसा की कोणाचो जीव वचपाचो ना की आमच्या हांगा लोकल आहा इवन शिवोलचे जावं खंयचेय लोक यो वच करता हांगासर चडशे लोक शिवोलचे जावं ही शॉर्टकट रोड मेळ्ळो ह्यो रोड घेवन वयता. सो म्हाजी एकूच मागणी आहा ऑथॉरिटी कडेन ही पायपां पयलीं जाग्यार घाला कित्याक फाल्यां कोणाचो जीव आयज जीव इम्पॉर्टंट आहा कित्याक तुमी पळोवंक शकता की इतले एक्सिडंट जाल्या खंयच्याय टायमार खंयचोय एक्सिडंट जाता. सो हे पायपांक लागून हो कोणाचो जीव वचोंक उपकारना. हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की ही पयलीं पायपां तुमी जाग्यार घाला. नमस्कार. हांव सध्या आसगांव वॉर्ड नंबर 1 जो रस्तो थेट GMC कॉलेजी कडल्यान आसगांव पंचायती वयता हांगासर दत्तात्रेय जे देवूळ आसा त्याच्या समोर सध्या आमी आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की हांगासर नेवी उदकाची पायपां जी आसा ती हांगासर PWDच्या तर्फे हांगासर दवरलेली आसा रस्त्याच्या कुशीक. आनी सध्या हो इशू एक सध्या हांगासर असो आसा की म्हटल्यार की अशें कळोन येता की रस्त्याक हांगासर खणपाचें आसा जी ओल्ड उदकाची पायपलायन जी आसा ती हांगासर खंय तरी फॉल्टी आसा आनी रिप्लेस करपा खातीर ही उदकाची पायपलायन नवी जी आसा ही रस्त्याच्या कुशीक हाडून दवरलेली आसा. सध्या ज्यो पायपलायन हांगासर दवरल्या त्यो सध्या रस्त्याच्या कुशीक ज्यो आसा ती गडगडोन सध्या रस्त्याचेर येयल्ले आसा आनी तितूंतले एक पायप जे आसा ते हांगासर गडगडोन रस्त्याच्या त्या कुशीक गेल्ले आसा. जेन्ना ही खबर हांगासरले काही स्थानिक जे आमचे लोकल आसात चंदन मानकुरकर तांकां जेन्ना कळ्ळें तेंच्यांनी हांगासर ताबडतोब तेंच्यांनी येयले आनी हांगासर एक फातर तेंच्यांनी हाडून रस्त्याच्या कुशीक जे पायपां आसा त्याच्या कुशीक हांगासर दवरले आसा जेणे करून ही बाकीची जी पायपां जी आसा ती गडगडोन फुडें रस्त्याच्या कुशीक वचून काही हांगासर जे येणारे लोक जे आसात त्याच्या गाडयांक लागून खंय तरी अपघात घडोवंक फावना म्हणून ही जी पायपां जी तेंच्यांनी हांगासर हाडून दवरलेली आसा ती बेगींतल्या बेगीन एक तर शिफ्ट करची नाजाल्यार जे बंच आसा पायपाचे ते तेंच्यांनी रस्त्याच्या दुसऱ्या सायडीक हाडून दवरच्यो. गोमंतक TV खातीर स्नेहा असोटीकर.